नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया नाचण्याच्या पिठाची भाकरी। या हांवें 1 कप नाचण्याचें पीठ घेतलां। तातूंत हांव घालता थोडेशें मीठ, चवी पुरतें मीठ। हें पीठ कालोवपाक आमकां गरम उदक जाय। हें हांवें गरम उदक करून घेतलां। उदक सामकें शिजोवन घेतलां, खतखतोन घेतलां। पीठ कालोवन घेवया। उदक खूब गरम घातिल्लें, ताका लागून चमच्यान हांव कालोवन घेता। पयलीं मिक्स करून घेता। पीठ गरम आसा, ताका लागून हें सगळें पीठ एक करून घेतलां हांवें। आनी आतां ताजेर झाकण घालून 5 मिनटां आमी अशें दवरुया, मातशी पिठाक उब येवनी। आतां 5 मिनटां जाल्या नंतर पीठ मळून घेवया। अजून पीठ बरें थंड जावना, मातशें गरम आसा। ताका लागून थोडेशें हाताक थंड उदक लावन घेता। हें पीठ आतां बरें मळून घेवपाक जाय। पीठ अशें आमकां थोडें थोडें करून मळून घेवपाक जाय। एक एक भाकरी आमी करतली तशें तशें पीठ मळून घेवपाक जाय। पीठ आतां बरें मळून जालें। आता आमी भाकरी करून घेवया। हांव नाचण्याची भाकरी लाटफळ्याचेर लाटून घेता। ताज्या खातीर हांवें थोडेशें सुकें पीठ घेतलां। लाटफळ्याचेर थोडेशें पीठ लायता। गोळो असो पयलीं आमकां सारको करून घेवपा जाय। कडांनी फुटपाक दिवपाक जायना, ताज्या खातीर कडो अश्यो सारक्यो करून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान पीठ लावून घेवया आणि आता भाकरी लाटून घेवया। अशी करून आमकां भाकरी सामकी हलक्या हातान पातळ लाटून घेवपाक जाय। एकदम पातळ लाटून घेतल्या। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तवो तापलो तसो गॅसाची फ्लेम सामकी लो केल्या। आता आमकां तव्याचेर भाकरी घालपाक जाय, तर एकदम अशी हळू घालपाक जाय। ताजेर थोडेशें उदक घालपाक जाय। अशें वयर आमकां उदक लावन घेवपाक जाय। आता हांवें गॅसाची फ्लेम मिडियम केल्या। आता भाकरी परतून घेवपाक जाय। परतून घेता आसतना हळू परतून घेवपाक जाय, नाजाल्यार मोडटा, तुटटा। कडो भाजून घेवपाक जाय पयलीं। अशी भाकरी फिरोवन कडो भाजून घेवपाक जाय। अशें करून सगळ्या वटल्यान सारकी भाजून घेवपाक जाय। अश्यो सारक्यो कडो भाजून घेतल्या नंतर आता आमी परत परतून घेवया। आनी पळयात, भाकरी एकदम मस्त फुलपाक लागली। मस्त फुल्ली। अशी करून दोन्ही वाटल्यान बरी भाजून घेवपाक जाय। आता हांव काढून घेता। नाचण्याची भाकरी बरी पातळ जाल्या, एकदम सॉफ्ट जाल्या। आणि पळयात कशी फुल्ल्या ती, एकदम मस्त फुल्ल्या। अशी नाचण्याची भाकरी रुचीक अशी तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।